2047 मेरेन भारत देश जगातली व्हडली ताकद जातली असो विश्वास राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी उक्तायला। दिवचले भाजपा महिला आणि युवा मोर्चाची कार्यकारिणी जाहीर केले उपरांत तानावडे मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले। अर्चना गायकवाड हांच्या अध्यक्षतेखाला दिवचल भाजपा महिला मोर्चा जाल्यार दत्तराज माशेलकर हांच्या अध्यक्षतेखाला युवा मोर्चाची कार्यकारिणी संघटित केल्या। ज्या तरेन ह्या देशाचे नेतृत्व नरेंद्र मोदीजी पुढे व्हरता 2014 विषय करप, कारण आज जर आमी कोणाक सांगले आसत 2014 आज जो भुरगो 20 वर्सांचो 22 वर्सांचो जाला तेका 2014 पयलीं देशात कितें आसलें खबर आसना, पण आमी ते परत परत सांगूंक जाय। आमी जे कितें करतात हे आमी लोकांक सांगचे पडटलें। आमी जो पर्यंत सांगना तो पर्यंत लोकांक कळचें ना। आमचे सरकार जो स्किमी दिता आमी बऱ्याचदा पळयतात की आमी स्कीम दितात आनी कालांतरान लोकांक दिसपाक लागता की ते म्हजो अधिकार सरकारान दिवपाकूच जाय, पण ते लोक विसरतात काँग्रेस जेन्ना सत्तेर आले आमकां म्हणना हे ते सांगना। आनी 2014 पयलीं ह्या देशाची परिस्थिती कितें आशिल्ली आमी पळयतात, केंद्रा भितर प्रत्येक म्हयन्या भितर एक नवीन नवीन स्कॅम भायर सरतालो, पण तुमी आमी प्रामाणीकपणान पळयात 2014 नंतर आता पर्यंत एक सुद्धा डाग हो नरेंद्र मोदींचेर कोण दाखोवपाक शकना। त्यांचे सोडाच, पण त्यांच्या बरोबर असलेले मंत्री जे असतात त्यांचे सुद्धा एक दाग लागला। आणि हे सगळे करता आसतना उगीच बसले अशें न्ही, कोण तरी खुर्चेर बसल्याने कांयच करूना जाल्यार जायना, पण खुर्चेर बसून जो कार्यरत करून करता ते ह्या देश फुडें व्हरपाक लागून काम करता अशा मनशाचें विजन जेन्ना आसता बरें क्लीन विजन, अशा वेळाचेर देश आमचो फुडें वचपाक शकता। आनी म्हणून देशाक फुडें व्हरता आसतना त्या देशाचो डेव्हलपमेंट करपाकूच जाय, पण डेव्हलपमेंट जर केलो आसत आनी मनशाचो विकास जालो नासत जाल्यार देश फुडें वचपाक शकना। नरेंद्र मोदीचे म्हणणे आसा की विकसीत भारत 2047 आमचे मुख्यमंत्री म्हणटात आमचे गोंय हे विकसीत जावं जाय 2037। काय गोंय धाकटें आसा, गोंयचो GDP ऑल इंडिया जर पळयलो जाल्यार आमी हायेस्ट आसा, आनी धाकटे गोंय आमकां फुडें व्हरपाक जाय म्हणून आमी 2037 या 2037 पर्यंत भारत आमचे गोंय हे जगात देशांतले नंबर 1 राज्य जावपाक जाय हे आमचें विजन आसा। आज तुमका खबर आसा सरकाराचे कितकेशे स्किमी आसा। आता ते निवेशक डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी इतकेशे स्किमी असतात लोकांक खबर नासता। आज आमदार म्हणून प्रत्येकाकडे पावू शकना। ही जी पुराय टीम आसा खंयचोय मोर्चा असो, तो SC मोर्चा असो, OBC मोर्चा असो, महिला मोर्चा असो, युवा मोर्चा असो, हे जे त्या आमदाराचे आज तुम्ही म्हणजे डोळे आसात, तुमचे हात आसात आणि म्हणजे हात जर बळकट तुम्हीच करू शकता। आमदार स्वतः एकटो विकास करू शकना। आमदाराकडे एकट्याकडे कशेच हे काम जावचे ना, म्हणून भारतीय जनता पार्टीची संघटना सदाच काम करीत असता की ते जर फक्त युवा खास करून फक्त सोशल मीडियाचेर ऍक्टिव्ह जावंक जायना, सोशल मीडियाचेर ऍक्टिव्ह असपाचे, पण लोकांची वचून गावागावांनी घरा करतली कामाक भायर। आमच्या सदाच भारतीय जनता पार्टीचे ब्रीद वाक्य एक आसा, तुम्ही फक्त तुमचं बूथ जिखा, बाकीचे काय करू नका। तुम्हाला जर सपोज कोण 4थ्या बुथार आसा जाल्यार त्या बुथावयले अध्यक्ष ना, त्या बुथावयले आमचो मन की बात प्रमुख असो किंवा आणि कोणी असो किंवा आमचो युवा कार्यकर्तो असो किंवा आमची महिला असो, आणि आम्ही जेन्ना ही टीम आमच्या पार्टीने निवडलेली आसा तेन्ना अशें केल्लें आसा की वचत त्या बुथार कोण ना कोण तरी मेंबर आसा, सगळ्या घटकांक आमी बरोबर घेतलेले आसा, अशें की ना एका घेतलेले आसा।